नमस्कार. आज म्हणजे वाढदिवसाच्या दिसा पहिलेच फावटी हांव फेसबूक व्हिडिओ चॅनल ह्या माध्यमांतल्यान लायव्ह वयता आसतना म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणींक, माता बंधू भगिनींक तशेंच तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. आनी आयज आमी कोवीड सारकिल्ल्या महामारींतल्यान राज्य, देश आनी जग वचत आसता. आयज ह्या कोविडांतल्या महामारीचेर आमी मात करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आश्रय आमकां सरकाराक जाय. हांव मुख्यमंत्री म्हणून फाटलें कोवीड मॅनेजमेंट आमी फाटलें एक वर्स फाटल्या मार्चांतल्यान सुरू जालां तें आज आमी एप्रील म्हयन्यांत आसा. आनी हें करता आसतना आमचें हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचें डिजास्टर मॅनेजमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट आनी पुराय गव्हर्मेंट सगळी ताकद आमी कोवीड मॅनेजमेंटांतल्या फाटल्यान लायल्या. आनी आमी पळयता की एक काळ गोवा कोरोना मुक्त जाल्लो आनी ताज्या उपरांत परत एकदां गोंयांत कोरोनाचे केसीस वाडपाक लागल्या. म्हाकाय खूब दुख्ख जाता, खंत भोगता जेन्ना डेली 18-19 पेशंट्स हे डेथ जाता. खूब वायट दिसता. हांव फक्त एकच कळकळीची विनंती करता की सरकारा कडल्यान सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर ज्या पद्दतीन अवेलेबल करपाक जाय सरकाराचो पुराय प्रयत्न आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल आनी बाकीची प्रायवेट हॉस्पिटल्स हांगासर आमी सगळ्या जाणांक सगळ्यो सोयी दिवपाचो प्रयत्न करता. टेस्टिंग पासून हॉस्पिटलायज पर्यंत सरकारा कडेन सोयी अवेलेबल आसात. तुमी उशीर करूं नाकात. जाता तितक्या बेगीन टेस्टिंग करात, डायग्नोसीस करून घेयात आनी ताज्या उपरांत गरज आसता जाल्यार कोवीड केअर सेंटर आनी हॉस्पिटलायज जाता तितके बेगीन जायात. आज डेथ जावपी केसीस पैकी पळयत जाल्यार ब्रॉड डेथ हे कमीत कमी दर दिसा 3 किंवा 4 पेशंट हे ब्रॉड डेथ हाडले वता आनी भितरले 24 वरां पैकी एक्सपायर्ड जाल्ले पेशंट परत 3 किंवा 4 पेशंट हे विदीन द 24 hours एडमीट आसता. एकदम शेवटी येयल्ल्या कारणान आमच्या डॉक्टरांकूय बी ट्रिटमेंट दिवप शक्य जायना. म्हणून तर हांव परत परत रिक्वेस्ट करता की बेगिनात बेगीन हॉस्पिटलायज जावप हें खूब गरजेचें आसा जेणे करून आमी खूब बऱ्या पद्दतीची मॅनेजमेंट ही करपाक शकतले. आयच्या ह्या उलोवपाच्या फाटल्यान आमी म्हणटा की आमी काही निर्बंध, नायट कर्फ्यू लायला, 50%चेर काही एक्टिविटीज चालू दवरल्या. पूर्ण लॉकडावन करप हें सोल्युशन न्ही आनी ताकाच लागून खूब जाण टिका करतात सरकाराचेर. आयच्या घडीक विरोधी पक्ष आसूं, ऑपोजिशन MLAs आसूं, कोणीय आसूं न्ही, सरकाराचेर टिका करच्या पेक्षा तांच्यांनी सजेशन्स दिवची. आमी तेंची प्रत्येक सजेशन्स ही वेलकम करता आनी ताच्याच प्रमाणे कोवीड मॅनेजमेंट करपा खातीर जायते बदल आमी प्रत्येक फावटी केल्ले आसा. आमी सगळ्या लोकां कडल्यानूय बी ह्या सजेशनाची सदोदीत वेलकम केल्या आनी ताका लागून जायते बदल हे कोवीड मॅनेजमेंटांनी करीत गेल्ले आसा. आज आमी प्रायवेट डॉक्टर्स आनी गव्हर्मेंट डॉक्टर्स हांच्या मदीं एक मिटिंगूय घडोवन हाडल्या आनी एक कोवीड मॅनेजमेंटाचो प्रोटोकॉल परत एकदां एक प्रोटोकॉल फायनलायज केला जो स्टेटीत उपयोगाक येतलो. आयज सांजचो 8:30 ते 9 वरांचेर हांव IMAच्या डॉक्टरां कडेन उलोवपाचो आसा. आमचे एक्सपर्ट डॉक्टर्स तांच्या कडेन ते कन्वे करपाचें आसा आनी ताच्या अनुसार पुराय स्टेटींतल्या म्हाका दिसता आमचे बाकीचे जे वॉलंटरिली ह्या कामांत सरकाराक मदत करपाक तयार आहा तांच्यांनी मदत करपाक फुडें येवचें. आमी फ्रंटलायन वर्कर्स आसा, फ्रंटलायन वॉरियर्स आसा, तांकां जाय त्या पद्दतीन सगळ्यो सोयी आमी तांकां दिवपाचो सरकाराच्या वतीन यत्न आसा. खंयसरूय एखादे दृश्टीन कमी पडला आसतलें. हाजो अर्थ ह्या काळांत राजकारण करपाचो न्ही. आमी राजकारण सायडीक दवरून कोवीड मॅनेजमेंट वेवस्थीत करुया. परत एकदां हांव सगळ्यां कडेन मागतां कोवीड मॅनेजमेंट करपाक सगळ्यांनी सहकार्य करचें. दुसरो महत्वाचो मुद्दो वॅक्सिनेशन प्रोग्राम सरकारान जो सुरू केला. आज हांव म्हजो अनुभव सांगता. ज्यांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेतलां चुकून ते कोवीड पॉझिटिव्ह जरी जाले आसत जाल्यार तांच्या कडेन कॉम्प्लिकेशन जावंक ना. ते खूब हेल्दी आसात. तांकां हॉस्पिटलायज करचें पडूंक ना. म्हणून 45 आनी एबाव आमी पंचायत लेवलाचेर कॅम्प केले. त्या निमित्तान खूब 2.5 लाख पेक्षा चड लोकांनी हे वॅक्सिनेशन घेतलें. बट इलिजिबल ग्रूप 5 लाख आसा.
उरलेल्या लोकांनी अजूनही बी ह्या सब सेंटर PHC, CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांगासर येवन वॅक्सिनेशन घेवचें आनी सरकाराक सहकार्य करचें. आमी फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन अवेलेबल आसा आनी विथ पेड वॅक्सिनेशन ह्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी अवेलेबल आसा. वॅक्सिनेशन येता त्या 1 तारखेच्यान आमी 18 वर्सां वयल्या भुरग्यांक हें वॅक्सिनेशन सुरू जावपाचें आसा. तें आमी फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर आमी कोविशिल्ड हें वॅक्सिन सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणा हांगासरी ऑर्डर केल्लें आसा. जसजशें आमकां वॅक्सिनेशन मेळटलें त्या प्रमाणे आमी सगळ्या PHC आनी CHCचेर तें अवेलेबल करचें. बट कोणीच रश करची न्ही. वॅक्सिनेशन सगळ्या जाणांक मेळटलें. बट कोमॉर्बीड कंडिशन जे आसा म्हणजे जेंकां क्रॉनीक दुयेंतां आसतलीं, कोणाक तरी किडनी फेलियर आसतलें, लिवर फेलियर आसतलें, अस्थमाचे त्रास आसतले, हांच्यांनी आपल्या डॉक्टराक फिजिशियनाक कन्सल्ट करून वॅक्सिनेशन घेवचें, जेणे करून आमकां राज्यांतलो मॉर्टेलिटी रेट जो आसा हो मॉर्टेलिटी रेट आमकां कमी करपाक जाय. तो मॉर्टेलिटी रेट कमी करपाक तुमी सगळे जाण आमकां मदत करतले हाजी हांव अपेक्षा करतां. निश्चितच हांव राज्यांतल्या सगळ्या लोकां कडेन मागतां आनी हांव परत परत हात जोडून विनंती करतां की आमकां गरज नासतना घरा भायर सरचें न्ही. अननेसेसरी गरज नासलेल्या कार्यक्रमांनी आमी वयचें न्ही. विशेश करून तरणाट्यांनी पार्टी आसतले, टुर्नामेंट आसतले, हे यूथ आमचे भुरगे जे आसा हांच्यांनी अशा पद्दतीच्या एक्टिविटींनी निदान फुडले 2 म्हयने भाग घेवचे न्ही ही म्हजी कळकळीची विनंती आसा. ज्यो आमी इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चलपाक जाय त्या खातीर टुरिजम एक्टिविटी आसतली, इंडस्ट्रीज आसतल्यो, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आसतल्यो, ह्यो बाकी सगळ्यो एक्टिविटी आमी बंद करूंक ना. आमी फाटल्या वर्सा पळयलें ह्यो एक्टिविटी बंद केल्या उपरांत राज्या वयलें आर्थीक संकट, लोकां वयलें आर्थीक संकट, जेणे करून कितलेशाच लोकांचे जॉब गेले, लोकांक उपासमारीची पाळी सुद्दां आयली. ती परत येवची न्ही, कारण कोरोना अजुनूय कितलेशेच म्हयने चलतलो. आमकां कोरोना पासून म्हणजे स्वताच कोरोना सावधगिरी बाळगपाक जाय, आपुणूय बाळगपाक जाय, आपल्या फॅमिलीचें प्रोटेक्शन करपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता प्रिकॉशन्स आमी घेवचे पडटले. टेस्टींग सिम्पटम्स दिसता जाल्यार आमी करचें पडटलें. होम आयसोलेशन आमी जावचें पडटलें आनी जालें जाल्यार होम आयसोलेशन कीट आमी यूज करचो पडटलो. ही म्हजी परत परत विनंती आसा. म्हणून तर हांव म्हणटा माननीय पंतप्रधान जे परत परत रिक्वेस्ट करता, मास्क, सोशल डिस्टन्सींग आनी सॅनिटायझर्स हें कंपल्सरी आसा आनी हें जर आमी केलें जाल्यार निश्चितच आमी गोंय परत एकदां कोरोना मुक्त करपाक शकतले. आनी गोंय कोरोना मुक्त करपाच्या लढाईत म्हणजे आमच्या पुराय गव्हर्मेंट सगळ्या डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट आनी बाकीची सगळी डिपार्टमेंट हाज्या सहीत लोकांचें सहकार्य खूब खूब गरजेचें आसा. तें लोकांचें सहकार्य हांव तुमच्या लागीं मागतां आनी निश्चितच तुमी सगळे जाण सहकार्य करतले हाजी अपेक्षाय करता. फुडल्या सुवाळ्याचेर हांव उलयता आसतना म्हज्या सरकाराक म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून 2 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय जाता. 19 मार्च 2019 ह्या वर्सा हांवें मुख्यमंत्री पदाची सुत्रां हातांत घेतली. 20 आनी 21 ह्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत जायतीं संकटां म्हाज्या समोर आयलीं आनी जायत्या संकटांतल्यान तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादांत हांव ती मेकळी करपाक शकलो. वेगवेगळी इलेक्शन्स आनी तुमी दिल्लें सहकार्य, गोंयकारांनी म्हाजेर दाखयल्लो विश्वास, प्रेम हो खरोखरूच तुमी सार्थक गोंयकारांनी म्हाका साथ दिली, सोबत दिली. म्हणून तर हें सगळें हांव करपाक शकलो. हांव जायतीं डिसिजनां, जायते निर्णय ह्या गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन घेतले आनी ते निर्णय जे आसा आमी आमच्या 2 वर्सां सत्याची, सातत्याची आनी विश्वासाची हे बूक जे आसा हें आमी रिलीज केलां आनी हेंच बूक आमच्या CMO फेसबूक, CMOच्या लायव्ह फेसबुकाचेर आसा. तुमी पळयल्या उपरांत फाटल्या 2 वर्सांक लोकहितार्थ घेतलेले निर्णय, वेगवेगळे निर्णय आसतले, हे निर्णय जे आसा तेजेर आसा. मागीर भितर प्रायवेट युनिवर्सिटी बील सारकिले एड्युकेशनाच्या क्षेत्रांत घेतलेले निर्णय, आमी कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स भुरग्यांनी नीट, JEE पासून बँकिंग पर्यंत IAS भुरग्यां खातीर जे भुरग्यांक ट्युशन क्लासीस दिवपाचे निर्णय जे येता ते जुनांतल्यान सुरू जाता, हाज्या खातीर घेतलेले निर्णय. दुसरी गोश्ट, आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत
म्हणजे निदान मनोहर पर्रीकर बायपास जो काणकोणांतलो बायपास ते आसतलो किंवा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जावपी नॅशनल हायवे आसतलो, मोपा इंटरनॅशनलचो एअरपोर्ट आसतलो, जुवारीचो दुसरो पूल जो खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू जाता, डवळी हांगासर आशिल्ले सगळी नॅशनल हायवेची कामां ही खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सुरू केल्या. त्याच बरोबर मॉडल करियर सेंटर, जे मॉडल करियर सेंटर ज्या मार्फत फक्त गव्हर्मेंटांतल्योच नोकऱ्यो न्ही तर आमी प्रायवेट सेक्टरांतल्यो नोकऱ्यो सुद्दां मॉडल करियर सेंटरांतल्यान दिवपाक शकता, हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. आणि जशें म्हटलें तशेंच सरकारात 10,000 नोकऱ्यो क्रिएट करून त्यो इलिजिबल भुरग्यांक दिवप, हितुल्ल्यो 3,000 नोकऱ्यो ऑलरेडी एडवर्टायज केल्यो, उरलेल्यो 7,000 नोकऱ्यो ह्यो एडवर्टायज करतले. आणि ताच्याच बरोबर आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड आणि IT पॉलिसी, आमची स्टार्टअप पॉलिसी, ह्या आतांच थोड्या दिसांनी सुरू जावपी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आमकां निश्चितच आनिकूय नोकऱ्यो, ज्यो आमी म्हटलां की एस्टिमेटेड फुडल्या 3 वर्सांनी आमी 50,000 पर्यंत नोकऱ्यो, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या भुरग्यांक क्रिएट जावपा खातीर सर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा आमचे PPP तत्वाचेर येवपी कन्व्हेन्शन सेंटर आसतले, अशा विविध माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंट जॉब, प्रायवेट सेक्टरांतले जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ह्या सगळ्यांतल्यान आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी परत एकदां म्हणजे गोंयांतले सरकार सगळ्या लोकां खातीर काम करता आणि त्याच बरोबर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोनाय खातीर काम करता हें आमी परत एकदां दाखोवन दिलां. हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान सरकारान कितले प्रोजेक्ट कंप्लीट केले, खंयचे प्रोजेक्ट कंप्लीट केले हेतून हांव वयचो ना, बट पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आणि वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत हे जर तुमी पळयशात जाल्यार फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात ह्या आर्थीक आनी कठीण प्रसंगात म्हणजे 2 वर्सांत हांव जर खरें कितें शिकलो जर कोणी म्हाका विचारलें जाल्यार हांव निश्चितच सांगतलो कोवीड मॅनेजमेंट इज 1 अँड फायनान्शियल मॅनेजमेंट इज 2. आणि निश्चितच जरी क्रायसीस असल्यो जाल्यार आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खंयसरूच कमी दवरूंक ना. आमी खूब मोठ्या प्रमाणाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हे राज्यांत केलें. हे वेळच्या वेळी तुमकां वेगवेगळ्या भागात गेल्या उपरांत दिसूनय येता आनी मागीर ते सगळ्या सेक्टरांत आसतलें, टुरिजम सेक्टरांत आसतलें, WRDच्या हितूर आसतलें, PWDच्या हितूर आसतलें, सिवरेजीच्या हितूर आसतलें, इलेक्ट्रिसिटीच्या हितूर आसतलें, अशा सगळ्या बाबतींत आमी सगळें जे आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमकां पॉसिबल जालें. हें तुमच्या सहकार्या खातीरच म्हाका शक्य जाल्लें आसा. तिसरी आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार आमी एक संकल्प केलो. आमी अंदू गोंय सरकाराच्या गोंयच्या मुक्तीची 60वें वर्स मनयता, म्हणजे गोवा एट 60 आणि भारत देश आपलो इंडिया एट 75. भारत देशाच्या मुक्तीची 75वें वर्स मनोवपाच्या वाटेत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुरवात केल्ली आसा. आनी गोंय मुक्तीची जेन्ना 60 वर्सां आमी मनयता तेन्ना ह्या 60 वर्सांक सुरवातीकूच म्हटलां हांवें संकल्प केला. संकल्प कसलो तर स्वयंपूर्ण गोंय करपाचो. कोविडांत आमचे दोळे उगडले म्हणपाक काय हरकत ना. कोविडांतल्या मदल्या काळात आमी पळयलें की गोंय राज्य जें आसा हें पुराय सायडीच्या राज्याचेर डिपेंड आसा. हांव डिपेंड आहा म्हणटा आसतना दुदा खातीर, फळां खातीर, फुलां खातीर, भाजये खातीर, चिकना खातीर, मटना खातीर, तांतयां खातीर, इवन दो तांदळा खातीर सुद्दां. तुमी जर पळयशात आयज आमी सगळ्यो गजाली ह्यो सायडींतल्या राज्यांतल्यान विकत हाडटा आनी त्यो जर आयल्यो ना म्हणजे 2 दीस ट्रान्सपोर्ट जर राज्यांत अहंकार बसता. म्हाज्या लक्षांत आयलें, हांवें हें पळयलें, हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कस केलें. कन्सर्न डिपार्टमेंटाची पयलीच फावटी म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, वेटरनरीज, हॉटी ह्या सगळ्यांची इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर अँड रिसर्च सेंटर ICR जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे डिपार्टमेंट्स आसा हांच्या कडेन बसून गेल्या उपरांत गोंया कडेन ती शक्ती आसा, ताकद आसा आनी तितकीच फर्टायल सॉयल आसा. आनी हें सगळें आसतना मागीर आमी पुराय डिपेंडंट कित्याक रावता. गोवा जेन्ना पोर्तुगीजां पासून मुक्त जावच्या पयलीं ह्यो गजाली भायल्यान येयनाशिल्ल्यो. नो डावट तेन्ना आमचे पॉप्युलेशन्स कमी आशिल्लें, बट तेन्नाय ह्यो गजाली सगळ्यो गोंयांतल्या गोंयांत जाताल्यो, हांगासल्या हांगासर जाताल्यो. मागीर परत कित्याक न्ही हें जेन्ना हांवें म्हज्या सहकाऱ्यांच्या बरोबर मांडलें, म्हज्या कॅबिनेट मिनिस्टरांच्या बरोबर मांडलें, म्हजे बाकी पार्टी कलिग्स आनी हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर मांडलें आनी पुराय डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांनी एका खूब मोठ्या प्रमाणांत सहकार्य केलें.
आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो विजन ठरोवपाचे वर्कशॉप कंडक्ट केले आनी ह्या वर्कशॉपाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या डिपार्टमेंटांतले आमचे डायरेक्टरा सयत सेक्रेटरी डायरेक्टर्स हांच्यांनी सगळ्यांनी टार्गेट दिलो. टार्गेट कितें तर गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो. गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी ज्यो ज्यो गजाली आमी 100% लोकांचेर डिपेंड आसा, निदान 50% तरी ते प्रोड्यूस हांगा जातले आनी ते प्रोड्यूस करपा खातीर ज्यो ज्यो गजाली सरकाराचें सहकार्य जाय ते पुराय सहकार्य सगळ्या जाणांक मेळटलें. आनी म्हणूनच तर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र पयलेच फावटी आमचे GCS ऑफिसर हांकां ट्रेनिंग दिली गेली आनी ते प्रत्येक ग्रामपंचायतीन 191 ग्रामपंचायतीन आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा हे दर शेनवाराक सकाळीं 10 पासून 1 पर्यंत आनी 14 म्युनिसिपालिटींनी हे स्वयंपूर्ण मित्र बसता. आनी हे स्वयंपूर्ण मित्र जे बसता ते दोन गजाली खातीर. एक म्हणजे बेजीक म्हजो मूळ गोंयकार जो आसा हो बेजीक गजाली पासून वंचीत उरचो न्ही आनी दुसरें तर गोंय स्वयंपूर्ण करचें हेका आमी प्रेरणा दिवची ह्या योजनेंतल्यान. हांव जेन्ना बेजीक गजाली म्हणटा तेन्ना बेजीक गजाली ह्यो की आमी म्हणटा की लायट आसतली, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें, घर आसतलें, एखादी वाट आसतली, DDSSY सारकी स्कीम आसतली, गृह आधार आसतली, अपंग भावा खातीर लागपी गजाली आसतल्यो की ह्यो सगळ्यो गजाली किंवा केंद्रांतल्यो सगळ्यो योजना ज्यो इलिजिबल आसा एका मनशा खातीर किंवा राज्यांतल्यो सगळ्यो योजना ज्यो इलिजिबल आसा म्हणजे अपंग भाव आसतले किंवा आमची विधवा भयण आसतली ओके हांच्या खातीर जर ह्यो सगळ्यो योजना मेळूं शकता आसत किंवा ऑर्फन चायल्ड आसतली ज्यांच्या खातीर योजना सरकाराच्या दरबारात आसा म्हणजे आमी तांबड्या लाल फितांतल्या फायलीत आसा जाका म्हणटा त्यो गजाली त्या प्रत्येक इलिजिबल मनशा पर्यंत पावपाक जाय आनी त्यो पावपाक जाय आसत जाल्यार म्हणजे सरकार हे अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावपाक जाय म्हणून म्हजें सरकार काम करता आनी ताकाच लागून म्हज्या स्वयंपूर्ण मित्राक पुराय ट्रेनिंग दिल्या आनी जो पंचायतीन बसता तुमी केन्नाय वचून त्या स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन खंयच्याय विशयाचेर डिस्कशन करात म्हज्या मूळ गोंयकारा खातीर लागपी बेजीक गरजो ह्यो तांकां मेळच्यो म्हणून स्वयंपूर्ण मित्र काम करता आनी त्यो गजाली मागीर किसान आसत जाल्यार ताका किसान कार्ड मेळपाक जाय किसान क्रेडीट कार्ड मेळपाक जाय सॉयल हेल्थ कार्ड मेळपाक जाय तो नुस्तेकार आसत जाल्यार ताकाय क्रेडीट कार्ड मेळपाक जाय दुधकाराक मेळपाक जाय आनी तेणी थंयसर तेज्या फुडलें हांवें जें म्हटलें गोंय जर स्वयंपूर्ण जातलें आसत जाल्यार आमी माननीय पंतप्रधान ज्या पद्दतीन वोकल फॉर लोकल म्हटलां जें आमच्या गोंयांत पिकता जे आमी तयार करता तेका आमकां मार्केट मेळोवन दिवपाक जाय आनी ताकाच लागून तें मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर सुद्दां काम आमचें सरकार करीत आसा हाका धरून फुडें हांव म्हणटलो वीच इज द स्किल्ड मॅनपावरा खातीर सुद्दां आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंट मागीर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतलें स्किल एम्प्लॉयमेंट आमचे स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आसतली ही त्याच पद्दतीत काम करता कारण आमी जेन्ना कोविडांतल्या काळांत पळयलें हांगासले सगळे लेबर गेल्या उपरांत आमकां ल्हान सान काम करपाक सुद्दां हांगा कोण मेळना जालो म्हणून एखादो ITI केल्लो प्लंबरा पासून IT इंजिनियर पर्यंत हेकाय एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो म्हाज्या गोंयांत क्रिएट जावपाक जाय म्हणजे एखादो तुका एम्प्लॉयमेंट करतलो एम्प्लॉयमेंट आनी तो सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो एखादो आपली स्टार्टअप पॉलिसी सुरू करता आसत जाल्यार ताज्याय खातीर तेणी ती सुरू करची म्हणून ताका सपोर्ट दिवपाचो थोडोसो डिले जाता आसतलो हांव अशें म्हणना की सगळें फास्ट ट्रॅक आसा काही डिफिकल्टीज आसतल्यो पण आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन तुमी संपर्क करचो स्वयंपूर्ण मित्राच्या मार्फत त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन पावत जाल्यार निश्चितच म्हाका खबर आसा की आमी सगळे गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या वाटेत आमी सगळे जाण हे खूब मोठ्या प्रमाणात वचूं शकता म्हणून हे 60वें गोंय मुक्तीचें 60वें वर्स मनयता आसतना गोंय स्वयंपूर्ण करपाक तुमी सगळे जाण म्हाका सहकार्य करतले हाजी हांव अपेक्षा करता आनी निश्चितच तुमी तें करचें हें मागता आमी हालींच विजन फॉर ऑल जो कार्यक्रम घडोवन हाडलो तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा आमी पुराय राज्यांतल्या सगळ्या शहरांनी विजन फॉर आमकां खबर आसा म्हणून हांवें म्हटलें अपंग भाव आसूं किंवा आमचो कितेंय आसूं ताका जी गरज लागता ती सरकाराची दिवपाची तयार आसा आमी फिजिकली डिजेबिलिटी खातीर कॅम्प घडोवन हाडलो प्रत्येक फिजिकल डिजेबल्ड आहा ताच्या खातीर व्हीलचेअर आसतलो फूट आसतलो कोणाक ऑपरेशन विजन फॉर ऑल हेच्या अंतर्गत जवळपास आमी 15,000च्या पेक्षा चड लोकांक दोळे तपासले आनी जवळपास 11,000 लोकांक स्पॅक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रिब्यूट केल्यो 1 ते 1,500 सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट केल्यो अशा पद्दतीत विजन फॉर ऑल कार्यक्रम घडोवन हाडलो आमी अंडर फिजिकली डिजेबल्ड लोकां खातीरय कार्यक्रम घडोवन हाडलो सोशल जस्टीस मिनिस्ट्री ऑफ
सोशल जस्टीस गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ह्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत अशा पद्धतीचो कार्यक्रम आणलो. म्हणून म्हटलें वेगवेगळे कार्यक्रम फुडल्या 10 म्हयन्याच्या कार्यकाळात आमकां करपाचे आसा आनी ताचें सहकार्य आनी गोवा @60 गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आसतनाय आमकां मागीर कलाकार जावं किंवा तो सेल्फ एम्प्लॉयड करपी जावं अशा सगळ्या लोकांक म्हणजे कोविडांतल्या ह्या महामारीक थोडेशे रेस्ट्रिक्शन्स आसा जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांतले कार्यक्रम आमकां गोवा @60 हाच्या अंतर्गत करपाची आमची इच्छा आशिल्ली. पण अजुनूय वेळ वचूंक ना. फुडल्या 10 म्हयन्याच्या कार्यकाळात जे कार्यक्रम जे आमकां करपाक शक्य ते कार्यक्रम आमी आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाज्या मार्फत प्लॅन केल्ले कार्यक्रम हे आमी करीत रावतले. पण तरी सुद्दां सरकाराच्या विविध खात्याक तुमकां कोणाकूय जर सजेशन्स आसत जाल्यार तुमी म्हज्या ऑफिशियल मेल आयडीचेर तुमचे मेल धाडपाक कांयच हरकत ना. ताजी जी दखल घेतली वयतली आनी सरकारा कडेन जायत्यो गजाली जे चेंजीस करपाक जाय थंयसर चेंजीस करपाक सुद्दां आमी खंयसरूच कमी पडचे ना. निश्चितच आमकां सगळे बाबतींत हें करपा खातीर आमी फुडें वयतले. हांव बरेचशे फावटी फक्त कळपाक जाय म्हणून म्हादईचो विशय आसतलो मायनिंगेचो विशय आसतलो खूबशे जाण ह्या विशयाचेर टिका करीत आसता. पण हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत सिन्सियरली मागीर आमकां ह्या केसीसच्या बाबतींत सदोदीत म्हणजे म्हादई खातीर आज परत एकदा जेन्ना रिव्यू रिट पिटिशन फायल केलें सुप्रीम कोर्टांत आसा तिजो सॅलॅरिटी हो विशय पयले फावटी हांवें लावन धरलो आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा म्हादई ह्या विशयांतूय बी आमकां जैत मेळटलें. त्याच धर्तीचेर म्हणजे मायनींग ह्या विशयाचेरूय बी आमी मायनींग कॉर्पोरेशन फॉर्म करपाचो जो निर्णय घेतला त्या मायनींग कॉर्पोरेशनांतूय बी आमकां जैत मेळोन परत एकदा आमी मायनींग सुरू करपाच्या विचारांत आसा. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद ज्या पद्दतीन आसा तो ह्या फुडें म्हाका अशाच पद्दतीन मेळटलो हें हांव सदोदीत तुमच्या लागीं मागतां. हांव खास करून आमी गोवा @60 आमी 60 वर्सां मुक्तीची मनोवपा खातीर आमकां सरकारान जवळपास 300 कोटी रुपया खास करून ह्या कार्यक्रमा खातीर दिल्या आनी तोय कार्यक्रम आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी करपाक शकतले आनी ते कार्यक्रम आमी पुराय करुया. हांव दुसरी गजाल मुद्दामून एक तुमकां हांव सोंपोवच्या पयलीं एक 2-3 हांव गजाली तुमकां रिक्वेस्ट करपाक सोदतां. एक आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत प्लाझ्मा डोनेशन्स लागता. आमी त्या खातीर प्लाझ्मा डोनर्स फुडें येवचे. गोवा मेडिकल कॉलेजा कडेन आमी आमचो नंबर दिला. त्या नंबराचेर तुमी संपर्क करचो आनी निश्चितच तुमी प्लाझ्मा डोनेट करचो. ताज्या खातीर आमी म्हणजे ताका एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट किंवा ताका काही बाबतींत जी मदतूय करपाक जाय ती मदतूय करपाचो सरकाराचो विचार आसा. निश्चितच तेजेर आज आमी जरी फायनल केलें ना बट निश्चितच इवन दो आमी ताका हाडपाचो व्हरपाचो ट्रान्सपोर्ट आनी बाकीची एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ही सदोदीत सरकारा कडल्यान दिली वयतली. ती बी आमी सरकारा कडल्यान दिवपाचो प्रयत्न आसा सरकारा कडल्यान करतले. आमी आज कोविड मॅनेजमेंट वयता आसतना आमचो पुराय हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ हो कंप्लिटली स्ट्रेस्ड आसा. पुराय 1 वर्स 24/7 ते कंटिन्युअसली काम करीत आसा. आमकां हॉस्पिटलांत गेल्या उपरांत दिसता की आपल्याच पेशंटाक खूब बेगीन पळोवचो ताका बेगीन बेड दिना. कित्याक आमी डॉक्टरांचेर नर्सींचेर कोणीच तापचें न्ही तेंचे कडेन रुडली वागचें न्ही. म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक विनंती आसा आनी ताकाच लागून तुमी अशा पद्दतीचे कोणीच बिहेवियर जो आसा हो तेंच्या कडेन करचो न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चित तुमी तें करचें ना हाजी हांव अपेक्षा करतां. आनी शेवटाय हांव म्हाजें भाशण सोंपयता आसतना म्हाका फक्त तुमकां हेल्पलायन नंबर दिवपाक जाय. ज्या हेल्पलायन नंबराच्या माध्यमांतल्यान तुमी कोवीड हॉस्पिटलांनी तुमचो संपर्क करपाक शकतले. म्हाका खबर आसा की 24/7 जरी ते काम करीत आसले जाल्यार आतांच्या घडीक हांव 3 हॉस्पिटलांतले नंबर हे तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान सांगता. आमचे जो ESI हॉस्पिटल मडगांव हांगासर आसा हाजो नंबर आसा 0832 हो लँडलायन नंबर आसा 0832 270 3036. हांव परत एकदा रिपीट करता 270 3036. आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो नंबर आसा 0832 272 7300. हांव परत रिपीट करता 272 7300. आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंड्या हांचो नंबर आसा
7020973897. हांव परत रिपीट करता 7020973897. गोवा मेडिकल कॉलेजींतलो नंबर आमी रोखडेच थंयसर आशिल्ल्या पेशंटाचो फाल्यां पर्यंत सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक कळयलो वयतलो. हांव म्हजें भाशण सोंपयता आसतना मुद्दामून आज म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तुमी सगळ्यांनी म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात म्हजेर प्रेम दाखयलो. म्हाज्यो विशीस ह्यो प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, सोशल मिडिया ह्या सगळ्यांच्या मार्फत तुमच्यो सगळ्यांच्यो विशीस म्हाका पावल्यो. हांव आयज कोणाकूच मेळूंक पावूंक ना. हांव पुराय दीस हो कोवीड मॅनेजमेंटा खातीरच डेडिकेट करपाचो ठरयिल्लो. म्हणून सकाळ पासून आतां पर्यंत म्हज्यो सगळ्यो व्हर्च्युअल मिटिंग्स म्हणजे पयली मिटिंग्स म्हजी ही सगळे हेल्थ ऑफिसर्स, आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स, आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे पुराय परिमल राय CS आणि सगळे सेक्रेटरी हांच्या बरोबर आमी एक 1.5 ते 2 वरांची मिटींग केली आणि ताज्या उपरांत कशा पद्दतीत आमी बरें मॅनेजमेंट करूं शकता हाजेर डिस्कशन जालें. तांच्यो डिफिकल्टीज आयकून घेतल्यो. द सेकंड म्हणजे पार्टी लेवलाचेर जी जिल्हा पंचायत आनी आमदार ह्या कोवीड मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत लोकां मदीं आमी कशा पद्दतीत अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करूं शकता हाजेरूय वेगवेगळ्यो 2 मिटिंग्स जाल्यो. ताज्या उपरांत तिसरी मिटींग कोवीड मॅनेजमेंटाचेरूच जाली. चवथी आज हांवें मुद्दामून गोवा मेडिकल कॉलेजींत विजीट करून थंयसरली ऑक्सिजन फॅसिलिटीज कशा पद्दतीत एट प्रेझेंट म्हणजे आमच्या कोवीड वार्डाक करता, ज्यो बाकीची आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीक करता ती चॅक केली. आणि त्याच बरोबर उरलेली नवीन थंयसर जो आमी ऑक्सिजन सेटअप प्लांट करपाचे आसा म्हणजे अंडर द PM केअर फंड माननीय पंतप्रधानान आमकां 2 ऑक्सिजन प्लांट सेटअप करपा खातीर दिल्या. तितूंतलो एक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन करता, दुसरो प्लांट सेटअप आमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक हांगासर करता. त्या खातीर हांव गोंयकारांच्या वतीन माननीय पंतप्रधानाकय खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. विथ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमकां तेंच्यांनी हे ऑक्सिजन प्लांट आमकां बसोवपाक फुडल्या 15 दिसां भितर एक प्लांट रेडी जावपाचो आसा. राज्यांत ऑक्सिजनची शॉर्टेज कशीच जावची न्ही हाची पुराय खबरदारी आमी घेतल्या. आणि दुसरें हांवें जे आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसा त्याचो कंटिन्युअसली फॉलोअप हेल्थ मिनिस्टर घेत आसात. तें हॉस्पिटल परत एकदा कार्यनिवृत्त करपा खातीर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आज फॉलोअप घेतला. त्या प्रमाणे 15 मे पर्यंत तें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आमी कोवीड हॉस्पिटल म्हणून कन्वर्ट करपाचें आसा. राज्यांत ही कोविडाची लहर जेका आमी म्हणटा सेकंड वेव ही खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. आणि आज जेन्ना आमचे डॉक्टर जगदीश म्हणजे प्रिव्हेंटीव सोशल मेडिसीन आणि इपिडेमॉलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्श ह्या सगळ्यां कडेन उलयल्या उपरांत म्हणजे हे दिसून आयलें की अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत दुसरी वेव जी आसा ही वाडपाक शकता. म्हणून तर आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवप खूब खूब गरजेचें आसा. आयजूय आमी कोवीड केअर सेंटर आत्तां आमची उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा 2 कडेन आसा. तितून खूब मोठ्या प्रमाणांत बेड फॅसिलिटीज आसा. आपल्या घरा कडेन आयसोलेशन फॅसिलिटीज नासत जाल्यार तुमी कोवीड केअर सेंटरांनी एडमीट जायात. थंयसर पर्सनली आमचे डॉक्टर्स तुमकां मॉनिटर करतात, ते ट्रिटमेंट दितात, ती दिवप गरजेची आसा. हांव खास करून धन्यवाद करतलो गोंयांतले सगळे म्हणजे नामवंत सगळे नागरीक, रिस्पेक्टेड पर्सन्स सगळे तेंच्यांनी म्हाका पर्सनल फोन केले. म्हजे सगळे आमदार, मिनिस्टर्स, इवन दो ऑपोजिशन MLAs जेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका फोन केले, ट्वीट केलो म्हाज्या बर्थडेच्या खातीर. त्याय सगळ्यांक हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. खास करून आमचे सेंट्रल लिडर्स माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी फोन करून पर्सनली, अमित भाई शाह होम मिनिस्टर हांच्यांनी फोन करून, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी पर्सनली फोन ट्वीट करून आणि पार्टीचे आमचे इतर लिडर्स हांच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका पर्सनली फोन करून तांच्यांनी म्हाका बर्थडे विशीस दिल्यो. त्याय बद्दल हांव खूब खूब धन्यवाद. तुमी सगळ्यांनी गोंयकार म्हज्या भाव आनी भयणांनी तुमी दाखयल्लो प्रेम, तुमी दाखयल्लो होच मोग म्हाजेर सदोदीत असोच आसचो. जरी कोणी टिका केली आसत जाल्यार हांव तेजी पर्वा करिना. गोंया खातीर काम हें म्हणजे प्रथम आसतलें, प्रायोरिटी आसतली. स्टेटीचो इंट्रस्ट हो म्हाज्या खातीर पयलो आसतलो आनी स्टेटीची सेवा करपाची संद तुमच्या सगळ्याच कारणान मेळ्ळी. आनी हांव परत एकदां आज विसरचो ना जांच्यांनी म्हाका राजकारणांत हाडलें ते मनोहरभाई पर्रीकर, की तांकांय आज हांव परत एकदां याद करता. आनी हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आज बर्थडेच्या विशिश्ट्या बद्दल परत एकदां आमी गोंय कोरोना मुक्त करपा खातीर सगळे बरोबरीन वावरुया आनी गोंय कोरोना मुक्त करुया. देव बरें करूं.